सो आवडता तुझो नियाळ करता उपकार तुझो आवडता मोगळा देवा प्रत्येक तरान आमी आमकांच तुका समर्पण दिता सर्वाय एवगरिस्ताच्या सोम्याक आमी पळोवया शांतीचो सागोर तो मोगाचो दर्यो तो जावन आसा आमचो थोडो वेळ ताचे सोवे करसूंक थोडो वेळ ताचे सोवे नियाळूंक आमी प्रयत्न करया तो जावन आसा सोमी जिव्या आनी नादिव्या मनशाचो आनी वस्तूंचो तो आमचे सोवे आसा जशें एक मेरू नितळ जरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका लालयता देवा तशेंच आमचे यत्मे आमचे काळजां आमची मनां सोम्याक आमी समर्पण दिवया हो थोडो वेळ कृपेचो थोडो वेळ आशिर्वादाचो थोडो वेळ मागण्याचो ताचे सोवे आमी करसुया मौन रितीन हे परिस्थिती आसल्या सोम्याकच आमी पळोवया ताची सोबाय ताचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया तो म्हाका पळयता आनी हांव ताका पळयता म्हजे आनी ताचे मदें कोणूच ना सर्व संगती थोड्या वेळाक आमी विसरून सोडया खाली हांव आनी म्हजो सोमी हांव आनी म्हजो देव हांव आनी म्हजो रचणार हांव आनी म्हजो मोगाचो देव ते मात्र आमी उगडास दवरया आज हांगासर चवल्ल्या तुमकां सर्वांक सोम्याच्या नांवान हांव स्वागत मागता तुमचे कश्ट तुमचे बेजाराय हळू करूंक सोम्याक आमी विशेष रितीन विनंती करता आयचे दिसाचे नियाळ मीस मागणे सर्व आमच्या कश्ट संकश्ट वयर सोम्या ते आदार सोदूंक ताचें प्रेरण जोडूंक आमकां उलो दिता आनी ताचे वयरच आमी नियाळ करया आमचो देव जावन आसा त्रिएक देव देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रात्मा त्या त्रिएक देवाक वंदून हरसून उगडास करून नियाळ करून आमी गावया गीत हे देवा बापा तो सर्गेच्या se pronto
सुम्या जिसु अर्गांत का सुम्या जिसु अर्गांत का सुम्या जिसु महिमांत का सुम्या जिसु महिमांत का सुम्या जिसु महिमांत का सुम्या जिसु ओगलाप्त का सुम्या जिसु ओगलाप्त का सुम्या जिसु ओगलाप्त का सुम्या जिसु आराधांत का सुम्या जिसु आराधांत का सुम्या जिसु आराधांत का सुम्या जिसु ओगलाप्त का सुम्या जिसु ओगलाप्त का सुम्या जिसु शबास्कित का सुम्या जिसु शबास्कित का सुम्या जिसु आराधांत का हालेलुया हालेलुया पूण सोम्याक आमच्या काळजांत कसलेय डिस्ट्रॅक्शन नासतना आमी आराधूंक वंदूंक पळयया माते सुवांचेल 14वो अध्याय 27वे वड केदळा सिमोन पेद्रू त्या दर्या वयर चलता तो भियेता आनी घाबरता तेदळ जेजू सांगता भिये नाका धैर्य घे हांवूच तो आज म्हाका आनी तुका सोमी ताकाच आपयता आमकां आनी तुमकां जर कश्ट आसात जर बेजाराय आसा जर कितें योजना आसात जर कितें मोतींत आमी चिंतलां वा जावंक पुरो आमचें तें असमाधान आसा त्या वेळा जेजू सांगता भिये नाका धैर्य घे हांवूच तो जर आमचें तें कितें उणेंपण आसा जर आमचें तें कितें कश्ट आसात तर ते सोम्याक आमी समर्पण दिवया तो आमकां समाधान दितलो तो आमकां आमच्या कश्टांतल्यान भायर येवंक प्रयत्न करूंक तो आमकां शाती दितलो जर आमचें तें कश्ट आसात जर आमच्या मोतीन ते कितेंय योजना आसात जर आमच्या मोतीन ते कितेंय चिंतलां आमी तें करी जाय तें आपणाय जाय म्हणून ते सर्व आमी सोम्याक समर्पण दिवया आनी तो आमकां फावो करतलो कित्याक तो जावन आसा सत वाट आनी जिवीत आनी आमकां जिवीत दिल्लो तोच जिवीत दिल्लो जेजू आज आमकां तो पळयता आनी आपयता आनी प्रत्येक तरान वैयक्तीक रितीन तो सांगता म्हज्या भयणी म्हज्या भावा म्हज्या पुता भिये नाका धैर्य घे हांवूच तो तर सर्व आमचें उणेपण सर्व आमचे गरज सर्व आमचे पिडा शिडा सर्व आमचे कश्ट बेजाराय सर्व आमचे योजना ताका मौन रितीन समर्पण दिवया येवकारिस्तांत आसल्या सोम्याक आमी पळोवया आनी ताचे लागीं उलोवया जेजू सांगता सोदा तुमी देवाचे राज आनी सर्व संगती तुमकां फावो जातलो सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड अँड ऑल थिंग्स वील बी एडेड अनटू यू सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी सर्व संगती तुमकां साथ जातल्यो आनी फावो जातल्यो तर जर आमचे कडेन कश्ट बेजाराय पिडा उणेपण आसा तर आमकां देवाच्या राजाक वचूंक कश्ट मारीत तर सर्व आमी त्या सोम्याक समर्पण दिवन आमी उबे रावया आनी गावया गीत तुजेर हांव पाती येता तुमकां उबे रावूंक जाता जाल्यार जावया नाजाल्यार तुमी बसया आमचे सर्व बेजाराय कश्ट उडास कर हें गीत आमी गावया काळजांत हांव आमी सोम्याक नियाळया तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा
कश्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे पातिता जेजू मोगाडा तू मोजो इस मोगाचो हरिगचे म्हाका पावचो तू मोजो इस मोगाचो हरिगचे म्हाका पावचो तुझे हांव पात घेता जेजू मोगाडा तुझे हांव पात घेता जेजू मोगाडा कश्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे हांव पात घेता जेजू मोगाडा वय कश्टांचे मोडा आमचेर येताना दूख बेजाराय भोगताना आमची मुळ्ळींच आमकां पाटी उलयतना आमची मुळ्ळींच आमकां नेकारतना तुजेर हांव पाती येता सोम्या म्हजो मोग तुजे सवें सदांच आसतलो जर हांव एक आवय कुशवंत आसल्या बाळशाक सांडी तरी हांव तुमकां सांडिचो ना तो जावन आसा सोम्याचो बरोवसो सो जावन आसा सोम्याचो उलो तो जावन आसा सोम्याचें तें जावन आसा सोम्याचें धैर्य आमचो मेस्तां आज हांवें आनी तुवें कश्ट बेजाराय म्हणटना पयस जावचें नाका कित्याक तें जावन आसा सोम्याच्या मोगाचो एक गुर्त बऱ्यांक कश्ट येवंक पुरो देखून ते सांगतात बऱ्या रुखाक कीड वेग्गी लागता आनी बऱ्या मनशाक कश्ट चड मेळटात पूण ते सर्व आमी सोम्याक समर्पण दिवया तो आमकां शाती दितलो तो आमकां धैर्य दितलो म्हज्या उपरांत तुमी जावप दिया तुजेर हांव पाती येता तुझेर हांव पाती येता हांव जिवितांत चलवताना तुझेर हांव पाती येता म्हज्या जिवितांत कश्ट भोगताना तुझेर हांव पाती येता म्हज्या जिवितांत नश्ट भोगताना तुझेर हांव पाती येता म्हज्या जिणेंत चलवणी भोगताना तुझेर हांव पाती येता म्हाका पेल्यांनी नेकारताना तुझेर हांव पाती येता म्हजेर दुसऱ्यांनी राग दाखयताना तुझेर हांव पाती येता दुसऱ्यांनी म्हाका इन्सल्ट करताना तुझेर हांव पाती येता दुसऱ्यांनी म्हाका पयस करताना तुझेर हांव पाती येता दुसऱ्यांनी म्हाका बेजार करताना तुझेर हांव पाती येता दुसऱ्यांक बोगसूक पाटी सरताना तुझेर हांव पाती येता म्हजेर बदलाम हाडल्या वेळार तुझेर हांव पाती येता म्हाका निराकारणी मेळ्ळ्या वेळार तुझेर हांव पाती येता म्हाका कश्ट मेळ्ळ्या वेळार तुझेर हांव पाती येता म्हाका पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार तुझेर हांव पाती येता सर्व म्हज्या जिणेच्या वेळा काळार तुझेर हांव पाती येता धर्मगाचे न्हू आमी उले दिले सोम्याचेर आमी पाती येता ही खाली उतरां मात्र न्ही पूण आमी पाळचें उतरांत आमी उरल्यार थंयच उरता पूण एक निश्चय केल्यार मात्र आमी बदलता जर आमी उतरांत मात्र उरता तर उतरां आमी उसारन उरता तर थंयच उरता पूण जर आमी निश्चय करता तर आमच्या जिणेंत आमी बदलाव भोगता तर आतां आमी बसचें आनी त्या सोम्याक मौन रितीन आमकांच आमी समर्पण दिवचें जर तुमकां तुमचे कश्ट उगडासाक येतात ताचेर खंत करनाकात पूण ते उगडास करा आनी सोम्याक समर्पण दिवया जर तुमकां कोणें पयशे दिवंक पाटी आसात जर तुमी रिणांत आसात तर तांकां सोम्याक समर्पण दियात जर तुमी जाग्याच्या समस्यांत आसात वा शेजारा कडेन झगडल्यात वा असमाधान आसा तें सोम्याक समर्पण दिवया
जर कुटुंबांत माय आनी सुने सोवें बापय वा पूत आसोवें वा घरांत घोव वा बायल आसोवें जर मनास्ताप आसा जर राग आसा जर उलोवणें ना तें सोम्याक समर्पण दिवयात. तुमच्या इशीन आनी तिशीन आसल्याक सांगा नाकात, तुमच्या शेजाराच्या सांगा नाकात, तुमच्या इश्ट मंत्राक सद्याक सांगूंक वचनाकात, पूण खरो इश्ट हांगा आसा ताका पळया आनी ताका सांगा आनी खंडीत तुमकां समाधान मेळटलें. फिलिपिकारांक बरयल्लें चवथो अध्याय 13वे वळ सांगता, म्हाका बोळ दितले सवें सर्व संगती करूंक म्हाका साथ दिय. आय कॅन डू ऑल थिंग्स हू स्ट्रेंथन्स मी. म्हाका सर्व संगती करूंक साथ दिय केदाळा सर्व शक्तिवंत देव म्हजे सवें आसा. देवाचो आशिर्वाद, देवाची राखण आमकां गरजेची. केदाळा हांवें सांगलें कश्ट बेजारा येतना देवा थंय धांवून या, देव आमकां राखतलो, देवाची राखण सोडूं. आतां सांगाता आमी कीर्तन 91 देव राखणदार हे म्हजे उपरांत तुमी सांगचें. तुमचे हात उक्ते करा, उसळणं जरा. म्हजे उपरांत तुमी सांगात, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, आणि सर्व पदवेदाराच्या सावळेन वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तो सरस्परा म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, आनी म्हजें खोटें. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो, तो तुका निवारतलो, शिकाराच्या पासांतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो, तो तुका दमतलो. ताच्या पाकाट्या पोंदा ताच्या पाकाट्या पंदा तुका आसरो मेळटलो. तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ढाल आनी कवच ताचे विश्वासीपण. राचे विश्वासी पावन रातच्या आकांताची, राच्या आकांताची, दिसा वेळा उपतल्या भाणांची, दिसा वेळा उपतल्या बनाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना, कसलीच भिरांत तुका आसची ना, कसलीच भिरांत तुका आसची ना. कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपराचे नाश करतल्या खरगांक दनपरांचे नाश करतल्या खरगाक तूं भियोंसो नाय, तूं भियोंसो नाय, तूं भियोंसो नाय. तूं भियोंसो नाय. तुजे कुशीन 1000 जण तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडतेत मरण पडतेत आनी तुज्या उजव्याक आनी तुज्या उजव्या 10,000 10,000 तरी तरी तुजे सरशी तुजे सरसी कसलेंच वायट पावचे ना. कसलेंच वायट पावचे ना. तरी तुजे सरशी तरी तुजे सरसी कसलेंच वायट पावचे ना. कसलेंच वायट पावचे ना. खरेंच खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्यांक कसली मजुरी फावो जाता आनी नश्ट्या कसली मजुरी फावो जाता म्हूण तूं जाणा जातलोय. म्हूण तूं जाणा जातलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, कित्याक सरस्पो तुजो आसरो, कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो कित्याक सरस्पो तुजो आसरो परमोन्नत देवाक परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर
येवचे ना कसल्यांस वायट तुजेर येवचें ना कसल्यांस वायट तुजेर येवचे ना कसल्यांस वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुझ्या तंबासरशी पावची ना मारीची पिडा तुज्या तंबससेन पावची ना तुझ्या सगळ्या वाठांनी तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या तुझ्या सगळ्या वाठांनी तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या पत्राक तुजो पाय आदळना जावच्याक पत्राक तुजो पाय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले आपल्या हातांनी तुका सांबाळून धरतले शिवांचेर शिवाचेर आनी सर्पाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय तूं चलतलोय तारून शिवांक तारून शिवाक आनी नागांक आनी नगाक तूं मस्तितलोय तो मोस्तितलोय तो म्हजो मोग करता तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो देखून हांव ताका निवारतलो मोगाचे न्हू सोमी जावन आसा आमचो देव तो आमचो मोग करता देखून तो निवारतलो आतां सांगाता म्हणचे तो म्हजो मोग करता तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता हांव ताका जाप दिता तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता हांव ताका जाप दिता आकांतांत आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता आनी ताका सन्मान करता ल्हान भावक दिवन लांब भावक दिवन ताका दोशी करता ताका दादोशी करता म्हजें तारण पळोवंक म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता ताका फावो करता पळय मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां किर्तनकाराचीं उतरां केदाळे आमच्या मोतींत आसूं दी कित्याक वायट हाचे तोंड आमकां केदाळाय मेळना पूण कश्ट आकांतांत देव आमचे सवय आसता जर आमी ताका विश्वासान रावता तर तो आमकां सन्मान करता सन्मान फुलां आनी वस्तू फळ दिवन न्ही मुखार आपूण कदेलान बसोवन सन्मान करना पूण सर्गींच्या त्या दरवट्यांत तो आमकां स्वागत करता आनी सर्गींच्या त्या वरांत आमकां तो सन्मान करता तर थोडो वेळ मौन रावन त्याच सोम्यातें आमकांच आमी उक्तें करया आनी आमकांच समर्पण दिवया सोम्यान सबारचे कश्ट हळू केल्यात हांगा आसले तुमी उसारले आनी तुमी सांगिल्ले ते कश्ट सोम्यान आयकल्यात सबाराक ताची बेगीनच जाप मेळटली सबार आतांच निवारण वेतली तुमी पाटी वेताना सर्व संगती बऱ्यो जातल्यो कित्याक सोम्याचेर तुमी विश्वासल्यात सोम्याचेर तुमी पातयेल्यात आनी सोमी तुमकां विश्वासघात करना कित्याक ताचो मोग जावन आसा अमर तो फटी मारिना मनीस उण्यापणान आबळेसान फटी मारता पूण देव फडकिरो न्ही तर देवाक आमी अर्गां जावन ताणें आमचे कश्ट निवारल्यात हळू केल्यात आमची पिडा शिडा पयस केल्या ल्हान ल्हान संकश्टांत ताणें आमकां दळूस निवारल्यात सबारपटी ताणें निवारलां आनी आतांय ताणें निवारलां देखून ताका अर्गां जावन आमी गावया गीत ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವೋ ನನ್ನ ಮನ್ನವೋ ಅನುದಿ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವೋ ನನ್ನ ಮನ್ನವೋ ಅನುದಿ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ
ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವನಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿಲಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. अर्घात का समय जिसो महिमा का समय जिसो अर्घात का समय जिसो वंदन का समय जिसो ओगरात का समय जिसो स्तुति का समय जिसो आराधना का समय जिसो वंदन का समय जिसो हालेलुया 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 हालेलुया. जसे आईच्या दिसा आम्ही विशेष स्थितीनं पिडेस तपासतो, कष्ट दुखदोणी भक्तीला पासतो मागता असताना कोणाक विशेष पिडा असा वा विशेष कष्ट आसा तर कोणाक बेजाराय आसा तांणी मुखार येवे तर तांच्या पासून विशेष स्थितीनं मागणी आमी करतले. हांव तकली पडापडो, जांग पुढं मायग्रेन, जांग तकलेची पिडा, शिरांची पिडा, पायाच्या गांठीची दूख, पेंकटाची दूख, हाताच्या बावळ्यांची दूख, जावंक पुरो स्पॉन्डिलायसीस, जावंक पुरो लिगामेंट, जावंक पुरो पेंकटांत वा गर्भकोशांत समस्या, जावंक पुरो कॅन्सर पिडा, जावंक पुरो पिडेची कुडीची कातीची पिडा, ते सर्व सौम्याक आमी समर्पण दिवया. ताची तान विशेष आमी भलायकी, ताचे विशेष गुण
आणि भलायकी जोडचे हातेर आमी मागून घेवया. कोणाक डायबिटीस आसा, कोणाक BP आसा, शुगर आसा, कोलेस्ट्रॉल आसा, गॅस्ट्रीक समस्या आसात, ते सर्व तुम्ही सोम्याक समर्पण दिवया. कोणाक अजिरण्याची समस्या, स्किन एलर्जी, सर्व सोमी तुमकां गुण करतलो. सांजू हांव पावलो दुसरो ताच्या मजतीन सोमी तुमकां आपडतलो आनी गुण करतलो. ते करून तुमचे हात तुम्ही विस्तारून धरा. सोम्येचे मौन रीतीन आशीर्वाद तुम्ही सोडून घेयात. तुमच्यापासून आणि तुमच्या कुटुंबांत वाड्यांत सेसमारा असलेल्या सर्वांक तुमच्या आवय बापूयक भुरग्या बाळांक समर्पण दिवया. तांचे कश्ट सोमी आतां हळू करतलो. येसू क्रिस्तांचो जेजू तांची पिडा गुण करतलो, ताका आपूण गुण करतलो. टच लॉर्ड, हील लॉर्ड जीसस, पावर जीसस, जीसस, जीसस. Eucaristaचे बेसांव सोडूंक आमी गावया येता व्हडा साक्रामेंता. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. प्रत्येक रितीन सोम्याचो आशीर्वाद घेवंक आमी लागीं सरया. सर्व आमकां आमी समर्पण दिवया. ताचे बेसावांत आशिर्वादांत आमी जियेवया.
बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जशें आमी प्रवेश गितांत सांगलें, संतोश भरीत आनी उल्हास भरीत काळजान सकड संतोश भरीत आसात मग वय. आराधन जाल्ल्या उपरांत सादारण सुमार जाणांच्या तोंडांत संतोश दिसता आनी जुआंव पावलो दुसऱ्याच्या ह्या पुणशेतांत आयिल्ल्या तुमी समेस्तांनी संतोशानंत आसाचे आनी संतोशान पाटी वसाचे. त्या देखून तुमचे कश्ट हळू सांगू आमी तुमचे पासत ह्या विसाच्या बलिदाना वेळार विशेष रितीन मागतले हांव. तर आमचें उणेपण आनी आमचे पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वसत्ता देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या ओसार सांगता मनान चिंतून तोंडान वसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत तुगे सदां संकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात तुम प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं बावड तसो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक आनी देखीन चलोवंक बगेवन जुआंव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे उणे उणेन तुजे उतरान शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. लेवीच्या कुळयेचो एक दादलो आसलो आनी तो त्याच कुळयेच्या एका स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो. ती गर्भेस्त जाली आनी तिणें एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलो तें पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो आनी ताका आनीकय चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना. देखून तिणें बेताचो एक पेटारो घेतलो, ताका डांबर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांतू घालून न्हंयच्या देगेर झाडां मदें दवरलो. ताका कितें घडत काय म्हूण पळोवंक ताची भयण थंयच लागसार लावली. तेन्ना पर्याव्याची धोव न्हंयत न्हांवंक कायली आनी तिच्यो सांगातिनी न्हंयच्या देगेर भोंवतल्यो. झाडां मदें तिणें एक पेटारो पळयलो आनी तो हाडूंक आपल्या सकर्णीक तिणें धाडली. तो उक्तो करतस एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतलो. तिका ताची बिरबो दिसली आनी तिणें म्हळें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो. तेन्ना भुरग्यांच्या भयणीन पर्याव्याच्या धुवेक म्हळें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रेवा मदल्या एका स्त्रीक हांव आपोवंक वचों. वोस म्हळें पर्याव्याच्या धुवेन आनी चेडू भुरग्याच्या आवयक हाडून गेलें. पर्याव्याच्या धुवेन तिका म्हळें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी मुजिरी हांव तुका दितलें. त्या स्त्रियेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका आपलें दूद दिवन पोसलो. भुरगो वाडटस तिणें ताका पर्याव्याच्या धुवे सरशीन हाडलो.
परव्याच्या दुवेन ताका आपल्याच पुता बरी वागयलो. तिणें ताका मोइजे म्हूण नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. मोइजे वाडून व्हड जालो. एक दीस तो आपल्या हेब्रेव भावांची भेट करूंक गेलो. ताणें तांचो बरोसो वावर पळयलो. थंय एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक मोइजेच्याच भावां पैकी एकल्याक मारतलो तें ताणें देखलें. मोइजेन आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी थंय कोणूच नातलो तें पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जीवशी मारलो आनी रेंवेन पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडटले ते ताणें पळयलें. गुन्यांव असलेल्याक ताणें म्हळें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर फुडारी आनी मुनसुबेदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक जीवशी मारलेले बरी म्हाकाय जीवशी मारूंक तूं सोदताय? तेन्ना मोइजे भियेलो आनी ताणें आपणा इतल्याक म्हळें, ही खबर खरेंच सगळ्यांच्या कानार पडल्या. फऱ्याव्याक ही खबर मेळटस ताणें मोइजेक जीवशी मारूंक सोदलें. देवाचें उतार हें. देवाचें वडपकार. परसोताळो आयकाया हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सो वय आसूं तुमचे सुवे आसूं
मदेव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळस असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्ता. चिंतल्यार कश्ट टायम वेस्ट. चिंतल्यार कश्ट टायम वेस्ट. क्रिस्तांव म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, प्रत्येक तरान सांग जुवां पावल दुसऱ्याच्या पुणशेताच्या यात्रेकानो आनी भवार्थ्यानो, आज प्रत्येक तरान आमी नियाळचो विशय ह्यो जावन आसा. सरच्या ल्हान मूय येतावन सलच्यो व्हडल्या हस्ती मुसर कश्ट आसात. देखून कोंकणीन एक सांगणी आसा, हस्तीचे कश्ट हस्तीक, मुयेचे कश्ट मुयेक. आनी आज ह्या नोवेनाच्या दिसा आमी कश्ट संकश्ट वयर नियाळ करण वेळ विबाडीन आसतना आमचे कश्ट आनी संकश्ट सोम्याक समर्पण दिवन ताचे तोंड प्रेरण जोडूंक आमकां उलो आनी आदेश. देखून हांवें सांगलें, चिंतल्यार कश्ट टायम वेस्ट. आतां इस्काल आरंभ जाली. इस्काल आरंभ जातना त्या भुरग्यांक इस्कालाक भरती करचें, ताचे फीज बांदचे बापायचे कश्ट. त्या भुरग्याक सकाळीं उठोवचें, तयार करचें आनी इस्कालाक लोटून धाडचें आवयचें कश्ट. आनी त्या भुरग्याक इस्कालान बसोवचें आनी शिकोवचें ती टिचरांचें कश्ट. आनी त्या भुरग्यान शिकचें आनी परिक्षा बरोवचें त्या भुरग्याचें कश्ट. परिक्षा जाल्ल्यांत, शिकप जाल्ल्यांत काम सोदचें एक कश्ट, आनी काम सोदता आसतना काजार जावचें आनी एक कश्ट. काजारी जोडें बरें मेळ्ळ्यार व्हडना, पूण असमाधान आसल्यार तें आनी एकच कश्ट. अशें म्हणटाना जिणेच्या हर एक हंतार फावंडार कश्ट चुकले नात. अशें कश्ट म्हणून चिंतल्यार आमचे खंयचीय कामां जायनात. जर तुमकां कश्ट बेजाराय आसा तर संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक मातेवाचो वांजेल 11:28 बोळ सांगता, कश्ट जातलें आनी वजन वयतलें म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां समाधान दितलो, हांव तुमकां विशेव दितलो. अशें म्हणटाना मनशांनी मात्र कश्ट सोंसले गी. जेजूनी ह्या संवसारांत कश्ट सोंसले. जेजूचेय कश्ट आसात. जेजूचे कश्ट आमी 3 रितीन विंगड करयेत काय. ताका SBI म्हूण नांव दवरयेत. SBI म्हळ्यार स्टेट बँक ऑफ इंडिया न्ही, पूण S फॉर सस्पिशन म्हळ्यार दुबावाचे कश्ट. पयले जेजून दुबावाचे कश्ट सोंसले. केदळा शास्त्री आनी फारिजीव जेजूच्या मिसांवा वयर दुबाव पावतात. जेजूचे पयले कश्ट ते आराम जातात. दुसरें, जेजू साबाताच्या दिसा गूण करता, आसारियां करता म्हणून फारिजेव जुदेव जेजूक सवाल करतात. त्या दाळा ते मोतीन ते चिंतात, हो एक निज जुदेव गी, वा ह्यो नियमशास्त्र पाळता गी, वा वो मैजेचो हिंबालाक गी म्हूण दुसरो दुबाव जेजू हांगासर बघता. तिसरें, मातेवाचो वांजेल 11:3 वळ. केदळा स्नानीक जुवांचे शिस जेजू लागीं येतात आनी विचारतात. जेजूचे मिसांव पळोवन तेय कांगाल जातात. देखून ती विचारतात, आनी येवंक सोदून सुगी वा अन्येकल्याची वाट आमी पळयसय. अशें म्हणटाना जेजूच्या मिसांवा वयर दुबावाचो कश्ट पडलो आमकां दिसून येता. दुसरें, बी फॉर बॉडिली सफरींग, कुडीचे कश्ट. मातेवाचो वांजेल 26 अध्यायी 29 वळ.
केदळा जेजू म्हळ्यार मागतना रगत गमेता त्या दळा जेजू बापाक उलो मारता. कश्ट सुसूंक जायनासतना जेजू बापा कडेन विचारता, बापा साध्य जाता जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन निवार. जेजू सर्ग संवसाराचो धनी जाल्यार बापा कडेन परत दिता आनी रडता, बापा साध्य जाता जाल्यार ही काल्स म्हजे तावनी पयस कर. दुसरें जुआंव वांजेल 19 अध्याय पयली वळ जेजूक खांब्या बांदून जरबादरी मारतात. तिसरें जेजूच्या खांद्यार मस्तक जेजू खांद्यार बरादी खुरीस दवरतात. जेजूच्या मस्तकार कांड्याचो मुकुट संचितात. अशें जेजू कुर्सा पोंदा पडटा. 5वें जाय तर मातेवाचो वांजेल 27 अध्याय 44 वळ केदळा जेजू कश्ट मरण आनी जिवीत आनी मरणा मदें त्या कुर्सार उंकोळ नासता. त्या दळा जोरान बोब मारता, एली एली लामा सबक्तानी, म्हज्या देवा कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय. अशें जेजू कुडीचे कश्ट भोगता. तिसरें आई म्हळ्यार इन्वेस्टिगेशन वा तपासणी वा तनकी करची. जेजू तपासणी करच्या वा तनकेच्या कश्टांत शिरकून पडना पूण त्या कश्टार संपडटा. लुकाचो वांजेल 11 अध्याय 14 वळ सांगता, केदळा जेजू देंवसार दवंडयता त्या दळा लोक ताचे लागीं येता आनी सांगता, देंवसाराच्या पदवेन बेल्जेबूल मुखांतर तूं देंवसार दवंडयताय न्ही म्हणून जेजूक तनकी करूंक जेजूची तपासणी करूंक आरंभ करतात. दुसरें जेजू व्हडली आसार्या करता. त्या दळा ताच्याच गांवचो लोक ताकाच येवन विचारतात, अळे हो जुजेचो पूत न्ही, हाची आवय मोरी न्ही, हाचे भाव आनी भयण आमचे सवय आसात न्ही, तर हाका हें सर खंय तो आयलें म्हणून जेजूक तपासणेच्या वा तनकेच्या कश्टांत घालतात. अशें म्हणटना जेजू ह्या 3 कश्टांत SBI जावं सस्पिशन, बॉडीली सफरींग आनी इन्वेस्टिगेशनाच्या कश्टांत सांपडटा. आज आमी आनी तुमी ह्या 3 कश्टांत सांपडूंक घे पुरो. दुबाव वा सस्पिशन जावंक पुरो आमी दुसऱ्याच्या दोळ्याक धर्मार्थ दुबावी जावंक पुरो, वा एक घोव वा बायल बऱ्या तरेन हांसून वा संतोशान दुसऱ्या कडेन उलयतना ताचे वयर दुबाव मांडूंक पुरो. सत गजल आसा ती लिपोवन दवरून वायट गजल आसा ती आमी प्रचोदन करूंक पुरो. दुबावाची कीड आमच्या मतीन मात्र न्ही, दुसऱ्यांच्या मतीन ती आमी घाला आसूंक पुरो. दुसरें कुडीचे कश्ट जावंक पुरो पिडा शिडा, मोतीचे बेजाराय, हे कुडीचे कश्ट आमी भोगूंक पुरो. वा पेल्याच्या कुडीक मान दिनासतना झगडून पडोवन वा मारून पडोवन वा हिंसून आमी पेल्याचे कुडीक दुखयला आसूंक पुरो. तिसरें इन्वेस्टिगेशन, गरजनातली तनकी करची. आमच्या गरजेक वा गरजे भायर पेल्यांची झडती करची, तपासणी करची. हे कश्ट दुसऱ्यांनी आमचेर घाला आसूंक पुरो वा आमी पेल्या वयर घाला आसूंक पुरो. तर हे 3 तरांचे कश्ट जर आमी भोगता तर सोम्यासाची या. ही कश्टाचे लक्षण आमचे थंय आसात तर तोच सोमी आमचे कश्ट हळू करतलो. कित्याक तोच म्हणटा, येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन भोंवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आनी आज आमचे सर्व कश्ट संकश्ट पिडा शिडा ते सर्व सोम्याक समर्पण दिवया. कित्याक तो कलत्या आनी बोड्या काळजाचो आनी उगडाचो वरया. चिंतल्यार कश्ट टायम वेस्ट. तुझे दैविक बेसा मोकार बाबा काळजा आमची जेजू संगी
म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या जगाच्या पवित्र देवाक सर्वस्पोर मानून घेऊ. सर्व पदवेदारांनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन सस्नाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमतूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां तीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी सर्व भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. ते सुपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. वावरतो सुगूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार मरे देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदुतां, बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पिता राजवर्के पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दिता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सुवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी. पुनर्जीवन पोनात आमच्या दर्यात देवा सासनी उदक सदांच लांबोवच्या आमच्या बापा. गोळ्या बोऱ्या इश्टा करया एक काळजान म्हज्या सोम्या जेजू येण्या स्वादी रावता हांव तुज्या.
एकता करया एक काळजात तुझ्या सौम्या जेजू येण्या स्वादी प्रार्थना तुझ्या गोळ्या बऱ्या इष्टा करया एक काळजात तुझ्या सौम्या जेजू येण्या स्वादी प्रार्थना तुझ्या अर्घां दिवया जशें प्रत्येक तरान आमकांच आमी समर्पण दिलें आमचे कश्ट पिडा सोम्याक समर्पण दिली ताचे वयर आमकां येदोळस जैत मेळ्ळां म्हणल्यार पात येवया आनी मुखल्या दिसाची सर्व कामां योजना ताका समर्पण दिवया. प्रार्थोया. सर्व पदवेदारा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या भगेवन तुजो हांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजान पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसो तुमचे सभे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दुसऱ्या वंदिता सर्वोत्तीम तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां दैवीक काकूट आमकां उगडली सर्वोनीची महिमा शिकयली कुर्सा सोबूची जिविता निंदा तुझ्या दिली वडमेलफा मागी जुवा पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वोत्तीम तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र एवकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटांची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्या न्हू जायतें बरेंपण जोडून ह्या पुनशेताक तुमी आयल्यात. जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनतेन जायतें बरेंपण तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबादारांक जालां. देवाक जावं अर्गां आनी वगळाप. एक चली अंतीम परिक्षेंत पास जाल्ल्याक अर्गां दिता. मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत. दुबयंत एकल्याक काम मेळ्ळां देखून अर्गां दिलां. तशेंच 3.5 वर्सांचें बाळ जॉया थोड्या दिसां पयलें औचित्य म्हणल्यार बरी ताचो हात ग्रांयडरांत पडुल्लो आनी अशें जायतें कश्टाल्लें बाळ
जुआंव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन पुरतें बरें जालां म्हणून सांगूंक आज आमकां संतोश भोगता देखून जावं देवाक अर्गां आमच्या सांता मुखांतर बरेंपण ह्या बाळाच्या जिणेन घडलां आनी की पुर्ती भलायकी देव ताका दिवन दी ताच्या कुटुंबादारांक आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें एक घडी भर आमी मावून रावया जें कितें आमकां बरेंपण आमच्या सांता जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांत राबलां तें उडास हाडया देवाक आमी अर्गां दिवया उबी रावात प्रार्थुया बो काकुळदारा बापा बागेवन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या देणया पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दितांव तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णितांव ताचे मरीपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचतांव ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमा पावसो देवा लागे विनंती कर हे भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान व्हरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परजळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिकांत आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येतांव क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमो कर तुजी भाग्यवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुडसायल्ल्या जेजू थंय आमची दीस उबारोवंक आनी जिविताचे कश्ट भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजान दयकन बसा जायतीं तेसांवां जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मुखांत्र देवाक साबार जाणांनी भेटोवन दिल्यांत हीं तेसांवां खातीर आयच्या दिसा आमी प्रत्येक रितीन मागया जें कितें बावडटान तांणी हांगासर तेसांवां घाल्यांत तीं जुआंव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन देवाक फावोवन दीत आनी देव तांच्या काळजाचे अत्रेक बेगीनच बागोवन दी आनी जें कितें तांणी बावडटान मागलां तें तांकां बेगीनच फावो जावं दी म्हूण आमी तांचे खातीर प्रत्येक रितीन मागया बरीं कामां मेळोवंक 5 जाणांनी मागलां प्रत्येक जावन परगांवांत काम मेळच्या खातीर मागलां आमच्या भावा भयणींनी बाळतेर बऱ्यान जावच्याक 2 जाणांनी मागलां जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक 2 जाणांनी आर्नियाच्या पिडेतावन बरें जावंक इंटरव्यू पास जावंक आनी विजा मेळोवंक कुटुंबांत माया मोगू शांती समाधान रास जावच्याक 5 जाणांनी एकल्याचें ट्रेनिंग बऱ्यान जावच्या खातीर पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक 4 मागलां कातीची एलर्जी आत गूण जावंक 3 जाणांनी काडिल्लें रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक 3 जाणांनी भांगार दवरलें फाटीं मेळच्या खातीर कुटुंबांत वायट सक्तेचो प्रभाव उणो जावच्या खातीर 2 जाणांनी मिसांत वांटेली जावंक देवबिरांतेन जिवोवंक 2 जाणांनी मागलां आमाल पिवण येतावन सुटका मेळोवंक 3 जाणांनी एका स्त्रियेची एसिडिटीचे समस्ये परिहार जावच्याक दुबईंत काम केल्ल्या एकल्याचो सांबाळ दनियातावन बेगीनच मेळच्या खातीर कुटुंबांतले मनस्ताप सारके जावच्या खातीर एका तरणाट्यान वायट संवयांतावन भायर येवंक दुबईंत बरें काम आनी लायसन्स मेळोवंक एका तरणाट्याक शिकोवंक वेच्या जाग्यार फावो तें एकामडेशन मेळच्या खातीर सुनेक बरें काम मेळोवंक उदक वेचो वाटो बंद जावन कोस्टोंच्या एका कुटुंबाक तांचे समस्ये परिहार जावंक पांयांची गांठीची दूख गूण जावच्याक बऱ्या भलायके खातीर मागलां कॅन्सर पिडेतावन गूण जावंक 3 जाणांनी एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत आनी मागण्यांत आसक्त मेळोवंक पांयांचो उलोवप उणो जावंक ICUंत आसच्या भयणीक आनी एका भावाक बरी भलायकी मेळोवंक मागलां थायरॉयड पिडेतावन बरेंपण मेळोवंक लग्नाचें कार्य बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 2 जाणांनी BP नॉर्मल जावंक एका काजारी जोड्यान
जोड्याक भुरग्याचें देणें लाबोवंक मागलां काजारी जिवितान सोडतोडीन जिवंक बरी न्हीद पडोवंक गॅस्ट्रीक एसिडिटी बरें जावंक एकल्याक फायल्सांच्या समस्या जावन निवारवंक काजारी बेसांत एकलो कश्टोन आसा एकली कश्टाता तांकां बरेंपण मेळोवंक भुरग्याचें रडणें उणें जावंक जांवयाचें बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक हातपाय मुयेवचे समस्या जावन पर्यार आतांची दूख उणी जावंक आनी काम करूंक साध्य जावच्याक गोवा बैल बदें ना समाधान पर्यार जावन समाधान रास करच्या खातीर भायर पडली बेंजार बुदी पाठी मेळच्या खातीर पांयांच्यो दोनी गांठी दूख त्यो गूण जावच्या खातीर प्रत्येक रितीन मागलां एक घडी बरो आमी आमच्या मोतींत आसलीं तेसांवां मौनपणी आमच्या पात्रोन संता मुखांत्र जेजूक समर्पण दिया उबी रावात तूं आमकां पाव येवकरीस असो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं नामान मोरये कृपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सुदेव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सौभय आसूं सर्गींचे बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक भगेवंत जुवांव पावलो दुसऱ्यान आपल्या भगेवंत जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मोग तुज्या पोरजेन भोगोवंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विणवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा शिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमच्यो सर्व विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं भगेवन जुवांव पावलो दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका मान करता ताची महिमा आनी संतोश देवा तावन येता तोच देव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं आमेन भगेवन तूं जुवांव पावलो दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटोवं ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूंक सेवे साकऱ्याची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळूं आमेन आल्तरीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा ताच्या देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दीस ताच्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्नीक संतोश भोगोवंक तुमी फावो आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन मोगाच्या न्हू वाराड्यान तावून तशें वाराड्या बायल्या पिरगजें तावून तुमी हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेताक मागच्या खातीर देवाचो अनुभव जोडच्या खातीर हांगासर आयल्यात तुमकां आमी परत मोगान स्वागत करता तुमचे पैकी थोडी पयले पोटी आयल्यान जावंक पुरो तांकांय आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा आयच्या दिसा आराधन तशेंच संभ्रमीक मिसाचें बलिदान अर्थभरीत प्रसंग दिल्ले जावन आसात मानादीक बाप रॉबिन सांतुमायोर गांवान निरुडे पिरगजीचे नवे याजाक ह्याच एप्रील म्हयन्यांत तांकां वोट मेळिल्ली रुजाई कॅथेड्रलांत आनी प्रस्तुत मिलार पिरगजेंत सहाय्यक याजाक जावन तांची सेवा दिवन आसात मानादीक बाप रॉबिन सांतुमायराची वळख म्हाका जायत्या वर्सां जावन आसा हांव
पुत्तूर वाराड्यांत पंजाबीर गजेन सेवा दिवन आसतना थंयसर ब्रदर जावन आसलो रॉबिन पिलोमिना कॉलेजींत थंयसर ताची रिजन्सी सेवा दिवन आसलो आमकां जिवन ज्योती शिबीर कॅम्पांक कुमोग करूंक आनी येतालो ते दाळात हांव म्हाका ताची वळख जाल्ली आनी ताच्या उपरांत फाटल्या 3 वर्सांनी सांजुजे सेमिनारींत हांव म्हजें मिसांव करनासतना थंयसर तो शिकोवन आसलो थियोलॉजीचें शिकाप तो करनासलो एक सुटसुडीत याजाक भोव हुशार जायती जणवाय ताका आसा येदोळूच आमकां कळ्ळ्या ताणें दिल्ल्या प्रसंगांत आमकां भोव आकर्शीत रितीन सोमयाची शिकवण ताणें सांगल्या कितें सांगलें आज 3 संगती सांगल्यात न्ही गे SBI एटलिस्ट आमकां आमची थोड्यांची म्हण एकावंटां आसूंक पुरो SBIंत स्टेट बँक ऑफ इंडिया देखून आमकां ताणें भोव अपुरबायेन जेजूच्या कश्टां विशांत सांगलां सस्पिशन बॉडीली आमकां वय बॉडीली प्रॉब्लेम्स तशेंच इन्वेस्टिगेशन SBI देखून कस्ट जाल्यार व्हडणी पूण आमकां चिंतचें तें वेस्ट म्हूण सांगलां देखून आमचे हर एकल्याचे कश्ट सोमी हाळू करता देखून आमचे सगळे कश्ट ताका आमी समर्पून दिवया मानादीक बाब रॉबिन संतुमायर तुका आज हांगासर तुवें तुजी सेवा आमच्या पुनशताक दिल्ल्या खातीर तुजो आमी काळजांत उपकार बावडटा तुज्या नव्या याजकाच्या मिसावांत सर बरें मागता देव तुका आशिर्वादांनी बेसावांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें हांगासर हजाराच्या सर बावडत्यांच्या नांवान परत तुमकां देव बरें करूं दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतले मानादीक बाप रॉबिन संतुमायरोन हांगासर मुखार येवन त्यो वाती तांकां दिवंक हांव उलो दितां आज आमकां जेवणाक स्पॉन्सर दिला रिशा रेमिडिया पिंटो नित्यादवार वाडो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा रिशा रेमिडिया पिंटो वय विनिशा नॅझरेत फेरार प्रेसिल्ला मिरांदा सान पावल वाडो डॉमिनिक पासान्ना सान लोरेस पयलो वाडो प्रिया फेर्नांडीस पलाडका दिव्या जॉन टावरो मँगलोर ॲग्नेस डिसोजा बेळ्ळूर आयरीन मोंतेरो जेप्पू रीमा पिंटो हॉस्पेट युजिन पिंटो हॉस्पेट बेबी जॉया सिक्वेरा उर्वा जोसेफिन वेगस नित्यादार वाडो फेलिक्स प्लाविया लोबो तांच्या 40व्या लग्नाचो उत्सव ती आचरण करतात तांचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागता आयरीन कुवेल्लो आनी आमच्या पुनशेताक डोनेशन दिलां 5000 रुपये तांचोय आमी काळजांत उपकार बावडटा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां प्रत्येक जावन आज मुड्दोम दिवन जेवणाक स्पॉन्सर रावन आदार दिल्ल्या सर्वांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा जुवांव पावल दुसरो तुमचे खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर बेसांवां दांड दिवन दी म्हणलें आमचें हर एकल्याचें मागणें मिस पेटोवंक एक अवकाश फाव केल्ले मानादीक बाप अनिल रोशन लोबो तुमकां हांव देव बरो करूं म्हणटा आनी सर्व यात्रेकांक तुमकां देवाची आशिर्वादां मागता Del
आमकां आदस्तो आनी वर्सोच्या कारांतो देविका कळटी चौबड भक्त तो क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरंतो उत्साहाने जोडच्या आमकां आदस्तो आनी वर्सोच्या कारांतो देविका कळटी चौबड भक्त मुखार पुता सोबे आमकां बरे आशिर्वाद देव आमकां भगवंत जोआम पावल दुसऱ्यान विनंती कर भगवंत कुसाचे करवे आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी